नमस्कार. एक अहवाल आयलो. इंडिया द मोस्ट हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. म्हळ्यार आमचो भारत देश जो आसा तो जगान जो आसा तो इतलो गरमी वाडलेली आसा आमच्या देशान. म्हणजे हीट वेव्ह जे आसा ते कंटिन्युअसली येत आसात आनी आमी ह्या दिसांनी पळयतात गरमी जी आसा ती सोसूंक जायना. आनी सामान्य मनीस जे भायर काम करतात तांकां हे जे आसा ते खूब त्रासदायक जाल्ले आसात. आमच्या घरांनी आमकां रावूंक नजो जाता. एसी शिवाय आमी भायर वचूंक शकनात. ही आमची परिस्थिती जाल्ली आसात आनी हेका कारणीभूत जे आसा ते आमीच आसात आनी आमचे सरकार आसात. आमच्या सरकारच्यो पॉलिसी आसा त्यो आमकां डिस्ट्रॉय करता. आमी पळयतात आमच्या भारतान जे आसा ते डिफॉरेस्टेशन जायत आसात. कितलीशींच झाडांची आसा ती कत्तल जायत आसात डेव्हलपमेंटाच्या नांवार. जो डेव्हलपमेंट आमचो जीव घेतलो असलो डेव्हलपमेंट आमकां जाय तरी कित्याक. आयज पळयतात जायत्या जाग्यांनी जी आसा ती कॉन्क्रीटची जंगलां उबी जाल्ली आसात आनी हेकाच लागून जे आसा ते हीट वेव्ज कंटिन्युअसली आमच्या देशान येत आसात. जगातली 100 शहरांचो अहवाल घेतलो जाल्यार 98 सिटीज ज्यो आसा ते इंडियन जे हॉटेस्ट सिटीज आमकां दाखयतात. म्हळ्यार इतली गरमी जाल्ली आसात. 45 डिग्रीचेर 46 डिग्रीचेर जे आसा ते आमचे टेम्परेचर पावलेले आसात. दिल्लीन 46 डिग्री कालूच जो आसा तो रिकॉर्ड जालो. आनी गेल्या वर्सा एक असो दीस आयलो की ती 52 डिग्री सेल्सियस म्हणजे रेगिस्तानाची गरमी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. म्हळ्यार आमचो देश जो आसा तो तापलेलो आसा. जगान जर खंयूय क्लायमेटीक चेंज जायत जाल्यार हेजो फटको एशियेचेर जाता आनी स्पेशली चायना आनी आमच्या भारताचेर जाता. तर लोकेशन बिकॉज ऑफ लोकेशन आमचो भारत देश जो आसा तो समुद्राच्या ताटार बसलेलो आसा आनी जे कितें क्लायमेटीक चेंज जातले ते सगळ्यान पयलीं आमच्या भारताक जो आसा तो फटको बसता. आतां हीट वेव्स आमी म्हणटात. हीट वेव्स येवपाची खूब कारणां आसा. एक तर ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेटीक चेंज जाता ग्लोबल वॉर्मिंगेक लागून आनी हांगासर जावपी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. असो अहवाल आयलो की हे सगळे जे क्लायमेटीक चेंज अंदू जो पावस आसा तो कमी जावपाचो आसा. म्हणजे 92% जो आसा तो पावस पडपाचो आसा आनी ह्या वर्सा जो पावस आसा तो कमी जावपाचो आसा असो वेधशाळेन सांगलेलो आसा. आनी हेजें कारण जें आसा ते एनिल्यो म्हळ्यार अशें क्लायमेट जे पावसाक आडयता. पावस पडपाचें प्रमाण जें आसा तें कमी पडटा. पावस पडपाच्या जाग्यार पावस पडना, तो भलतेच कडेन पडटा. आनी अशें जे सुपर एनिल्यो जो आसा तो 140 वर्सां पयलीं जाल्लो आनी ह्या टायमार जे आसा कितलेशेच लोक जे आसा ते भुकमारीक लागून मरण पावले. म्हळ्यार जेन्ना हे एनिल्यो जाता तेन्ना कितलेशेच कडेन जे आसा ते दुश्काळ पडटा आनी दुश्काळाक लागून जे आसा ते शेती बागायती आसा ते तेंचे जे आसा ते डिस्ट्रॉय जाता आनी लोक जे आसा ते भुकमारेन मरता. आनी असोच एनिल्यो जो आसा तो परत एकदां आमकां पळोवपाक मेळ्ळो आसा ह्या वर्सा 2026. आतां एनिल्योज म्हणल्यार कितें एक्झॅक्टली हो जो आसा तो गरम आनी थंड उदकाचो खेळ आसा आनी हो जेन्ना खेळ खेळटा, हो जेन्ना खेळ घडोवन येता नेचरान तेन्ना पावस जो आसा तो खंयच्याय खंय पडटा. गरम हवा आनी थंड हवा हांचो खेळ जाता आनी पावस जो आसा तो खंयच्याय वाटेन आनी खंय वयता आनी खंय पडटा. म्हळ्यार तो पावस दर्यान पडूं शकता जावं तो भारतान येवं शकता. अशा वेळार जे आमचे सायंटिस्ट आसा ते पासून कन्फ्यूज जाता की पावस येतलो काय ना हेजेर ते नेचराचेर डिपेंड रावता. आतां आमी गोंयचो टेम्परेचर पळयतात. गोंयचो टेम्परेचर जो आसा तो 36-37 पावतात ऑलमोस्ट ह्या दिसांनी. पूण जे तरेन गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन जायत आसात, जे तरेन गोंयची डेमोग्राफी चेंज जाता, जे तरेन गोंयचो जो जिओग्राफीक भाग जो आसा तो चेंज जाता, ते तरेन जे आसा ते गोंयचे टेम्परेचर फुडल्या काळान जे आसा ते वाडत रावतले. गोंयान आमच्या सद्या तरी कॉन्क्रीटची जंगलां जावपाक लागलेली आसा आनी झाडांची इतली कत्तल जाता ती आमकां गोवा सरकार सांगचें ना. गोंयान जायते तरेचे मेगा प्रोजेक्ट येत आसात आनी हे जर अशेंच चालूच उरले जर ते दिल्लीकार जे आयज 46 डिग्री सेल्सियस दिल्लीक जाल्लो आसा म्हणून ते आयज गोंयान स्थलांतरीत करपाक सोदतात, ते हांगासरलो टेम्परेचर वाडोवन जे आसा ते तिसरे कडेन वयतले. हे आमी परत परत आमच्या व्हिडिओंतल्यान सांगीत आसात. आमी जर पुराय जगान पळयत जाल्यार प्रत्येक जगातले 95% जे लोक आसा जे नास्तीक 5% सोडले जाल्यार जे 95% लोक जे आसा ते देवान विश्वास करता आनी ते प्रत्येक जाण आसा ते हेच आमचे विचार आसा की ही जी भूंय आसा, ही जी सृश्टी आसा ती देवान घडयल्ली आसात. आमी गोंयकार पासून म्हणटात आमचे गोंय जे आसा ते देवान घडयल्ले आसात. ही भूंय जी आसा ती देवान अशी रचयल्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या जाग्यार तेंच्यांनी दोंगर उदक हे ते सगळे रचयल्ले आसा. हे देवान घडयल्ले आसा जशी गरज आसा तशी. आनी हे ज्या तरेचे ज्या जाग्याक जी गरज आसा ते जाग्याचे आमी आयज डिस्ट्रक्शन करीत आसात. आयज जे गोंयाक दोंगरांची गरज आसा ते दोंगर जे आसा जे प्लेटोज आसा ते आमी डिस्ट्रॉय करीत आसात.
ह्या डिस्ट्रक्शनाक लागून गोंयाचेर मोठे संकट येवपाचें आसा. गोंयचो पासून जो पारो आसा सद्या AIQ जो आसा एअर पोल्युशन आसा तें वाडत आसा आनी हे जर एअर पोल्युशन अशेंच वाडत रावत जाल्यार जर गोंयाचेर मोठे संकट येवपाक फुडें उरचें नात. आमी पळयलां जगान अशे कितलेशेच डिस्ट्रक्शन जाले जे मनशान आपल्या सुविधेक लागून बऱ्याक लागून कितें तरी नवो प्रयोग करपाक गेले तेन्ना जे आसा ते ह्या भुंयेचो त्या भुंयेचो आसा तो विनाश जाल्लो आसा. आमी पळयतात आमी अशी एक घटना पळयली आसतली कझाकिस्तान हांगासर अरल सागर हो सगळ्यात मोठो दर्यो आशिल्लो एक कझाकिस्तान ह्या देशान. पुणून तेंच्या लोकांचे विचार बदलले आनी हो सागर जो आसा तो आयज नाच जालो. येदो व्हडलो दर्यो नाच जालो हे आमकां पळोवपाक आनी आयकपाक पासून जे आसा ते आश्चर्य जाता. दर्यो कसो सुकलो. ह्या लोकांनी कझाकिस्तान जेन्ना थंय संयुक्त राष्ट्र जेन्ना सरकार आशिल्लें म्हळ्यार आयज जे USSR आसा USA आसा रशिया आसा ते पुराय जे आसा तेंचो सरकार आशिल्लो आनी त्या वेळार हांगासर कृशीक तेंच्यांनी मान्यता दिवपाक लागून हांगासर कापसाची शेतां करपाक लागून तेंच्यांनी आसा तो दर्यो इल्लो इल्लो आटोवपाक सुरवात केली. आनी आयज अशेच परिस्थिती जाल्ली आसा की तांकां तें उदक परत जाय पडलां. ते दर्या तो आसा उरला तो दर्यो ते सेव करपाक सोदता. कित्याक तर आयज कझाकिस्तानाक ह्या भागांनी जे आसा ते मिठाचे वादळां येवपाक लागले आसा. जेन्ना दर्यो सुकलो जेन्ना सगळे कडेन जे आसा ते मीठ पसरले थंय शेतां ते कापसाची झाडां लावपाक पावोंक ना. पूण आयज जर थंय पळयत जाल्यार फक्त रेंव आनी थंय मीठ पळोवपाक मेळटा आनी वादळां येता मिठाची आनी ह्या मिठाच्या वादळांनी लोकांक जो आसा तो त्रास जावपाक लागलेलो आसा. म्हळ्यार अशें येदे व्हडले डिस्ट्रक्शन मेड डिस्ट्रक्शन हे आसात. अशेंच आमी पळयतात की चायनान शेतां जावपाक लागून सुकण्यांचो आसा तो वध केलो. म्हळ्यार कितलीशीच जी शेवणी आसा बारीक ल्हान शेवणी जी किडी खाता ह्या सुकण्यांक जो आसा तो चायनान मारून उडयलो आपली GDP वाडोवपाक लागून. आनी असो काळ आयलो जी सुकणी जी शेत खायनासली तर ती ल्हान जे किडे आसा तांकां खाताली जी शेताची वाट लायता किडे ते किडे खावन जी आसा ती ही शेवणी जी आसा ती शेतकाराक मदत करताली. पूण अशें जालें की ही शेवणी जी आसा ती नासल्या कारणान किडी वाडल्यो आनी चायनान 2 करोड जे आसा ते लोक मरण पावले भुकमारीक लागून. म्हळ्यार त्या टायमार जे आसा ती शेतां सगळी नश्ट केली किडींनी. कित्याक तर त्या किडी खावपी जे लोक आसले जी किडी खावपी शेवणी आसली ती ह्या चायनाच्या लोकांनी जी आसा ती मारून उडयली. म्हळ्यार अशें आमी प्रकृतीक जे आसा ते आमी प्रकृतीची जेन्ना आमी वाट लायतले तेन्ना प्रकृती आमचेर जो आसा तो उलट वार करतात. हे आमी प्रत्येक व्हिडिओंतल्यान तुमकां सांगतात. आमी पळयतात माधवराव गाडगीळ रिपोर्ट आमी आयकलो की जो आमचो वेस्टर्न घाट आसा ताका जो आसा तो शाबूत दवरपाची गरज आसा तांकां संवर्धीत करून दवरपाची गरज आसा. परत जे आसा ते अहवाल येत आसात की वेस्टर्न घाटा कडेन तुमी खेळ करूं नाकात. पूण केरला वाल्यांनी जो आसा तो वेस्टर्न घाटाक जो आसा तो खेळ केलो आनी आमी पळयले वायनाड जो आसा तो कशे तरेन घडलो. म्हणून म्हणटात जे देवान रचयला ते देवाक खबर आसा कित्याक रचयला आनी कित्याक लागून. तर हे सगळे निसर्गाक जे आसा ते समतोल दवरपाक लागून रचयल्ले आसा आनी आमी मनीस जे आसा ते हेजी जे आसा ती सद्या तरी आसा आमी डिस्ट्रक्शन करीत आसात जे देवान रचयल्ले आसा ते सृश्टीक आनी आमी अशें करीत रावले जाल्यार आमचो विनाश हो मनीस जातीचो अवश्य आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक जे आसा ते कितें दिवपाक सोदतात ती हीट वेव्स. विचार करपाची गरज आसा स्वताक लागून आपल्याक लागून. जेन्ना तुमी स्वताची चिंततले तेन्ना तुमी जगाची चिंततले. आनी थँक्यू व्हेरी मच. आमचें जे पर्यावरण आसा तें राखपाचो प्रयत्न करात. आनी थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. Keep watching Goa Corner.